बिल्डिंग बांधता ग्राउंड प्लस वन आणि हे ऑफिसर आहात ते डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डेप्युटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत, बीडीओ आजच ऑर्डर पास करता. अरे पंचायत ओपन करता, 7 मेंबर ओपन करता. या मनशाकडे डॉक्युमेंट काय ना म्हणून तरी असं डायरेक्टर ऑफ पंचायत ना त्यांचे खाला हातात डायरेक्ट दिता कोण सेक्रेटरी इश्यू कर म्हणून ऑफिसला काय झालं. टायटल डॉक्युमेंट म्हणतात कोण ओनरशिप डॉक्युमेंट नासतना आणि मेरेली हें घेवन तुम्ही कोर्टाची ऑर्डर घेवन वयता आणि लायसन्स दिता. अरे कायदो आहा तुजो rules are laid down asking for a title document and not a court order. Court order is not a title document. He has a whole world time. 30 years he had. He could go to the government and get a document. But why he is not going? He fooled everybody. So हे प्रेस घेवपाक इतलोच मुद्दो. आयज बेतालबाजी जाला आनी बेतालबाजी आहा दुसऱ्याय गांवांनी अशेंच चल्लां. म्हाका दूख भोगता. आमी आमदार आशिल्ले, आमी आतां कोमदाचीचे प्रेसिडेंट आहा आनी म्हाका गांवचे लोक म्हणटात तुमी कितें केलां काय म्हणून कोमदाचीचो जागो एकलो आतां मनीस म्हणून आनी तोय जाल्यार सारको रस्त्यार कमर्शियल ताका लायसन्स दिला TCP. अरे कमर्शियल लायसन्स दिता तुम्ही पळोवपाक जाय बाबा तो MDR रोड पार्किंग त्या कमर्शियल बिल्डिंगा फुडल्यान इस्कॉल आहा, प्रायमरी स्कूल आहा, सायडीन हेल्थ सेंटर आहा, थिंगा पंचायत आहा, थिंगा मागीर हॉल आहा सोशल क्लबाचे, ऑपोजीट बँक आहा, थिंगा शॉप आहा. पार्किंग खंयसर आहा सगळ्या सगळ्या. पूण हो कायदो कसलो आसा सरकारचो म्हाका सोद म्हणा. एक सायडीन सरकार कायदे हाडटा, दुसरी सायडीन म्हणटा त्याच मनीस. सो आयज हे प्रेस घेतला हो विशय सरकाराक पावपाक, मुख्यमंत्रीक पावपाक, TCP मंत्र्याक पावपाक आनी ताका कळपाक तुमी हो हे खातें गेलां TCP खातें घेतलां गोंयांत रावपाक न्हू गोंयांत. आनी हे खातें हांवें पयलां आयज 20-25 वर्सां जालीं आमी पॉलिटिकान आहा. आमी पयलां हो हे खातें आहा TCP डिमांडाचेर घेवप. इन्नेसान तिन्ने पासून उडयो मारून हे कित्याक घेता हे खातें. हे खातें सांबाळपाक न्हू गोंय विकपाक, विकून पयशे करपाक. नाजाल्यार तुमी हिस्ट्री काडून पळयात इतले वर्सां 25 वर्सां कशें जालें हे खात्यान कितें जालें, कोण गिरेस्त जाले, कोणे लुटले गोंयांत, गोंय कोणे विकलें, कोणे पयशे करून बसल्या तुमकां खबर आहा. पत्रकारां सगळीं खबर आहा. केन्ना आमचे दोळे उक्तना जायना, आमचे तोंड जागो ना, बट सगळें खबर आहा गोंयांत. आनी सगळें पत्रकारांक खबर आहा. हे खातें मागतात गोंय रावपाक न्हू, गोंय लुटपाक आनी गोंय म्हणटा ते होलसेलान विकपाक हे खातें. What type of commercial activities are going on in there? The shop, what is that? No, restaurant. Grand Palace बांधला. Restaurant, it's a coffee shop or it's a restaurant? रेस्टॉरंट तेणें दिलेलें हिंगा पळय. तेणें हिंगा एक्सचेंज करता, थिंगा एक्सचेंज करता एका TCP PWD एक्सचेंज करता तेन्ना आपल्याचे थिंगा रेस्टॉरंट आहा म्हणटा तो रेस्टॉरंट. त्या रेस्टॉरंट लायसन्स ना काय ना हांव ना बरोबर. It's a restaurant with a bar or bar he might be apply for a bar now. Apply करता ना ग्रांड प्लस 1 कितें कसली कॉफी शॉप, टी शॉप, ग्रांड प्लस 1 इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर कनेक्शन हैव बीन गिवन और व्हाट ना दिवंक ना ताका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एनओसी दिना, उदकाचे एनओसी दिना, ना ट्रेड लायसन्स ना, ऑक्युपेन्सी ना, फूड एंड ड्रग लायसन्स ना, चलयता इलिगल चलयता आनी रस्त्यार पार्क करता गाडयो. so what is your demand now? Now, my demand, let this message through you, through media, पावन दी सरकाराचे अधिकारी आहात ताका. What director of Have you filed any complaint with any authority? I file केला. As a Kumdat president, I filed. When you High came to Court notice? अधिकारी order misuse जाता म्हणून हाडला. पळय आता हांवें सगळे डॉक्युमेंट मागल्या, पंचायताक मागल्या. ती I kept it now. Okay. When I complain, I asked all the list of document. No, will you be complaining? तू आधी Will you इतले be वर्ष- writing to the High Court? हांव इंटरिम घालता.
There is already matter pending before the High Court Ah. from Panchayat. हांव इंटरिम घालता आनी जे सो मोठो आहा जजांनी घेतलेलो आहा इलिगल स्ट्रक्चर आहा तेचेर हांव तितूनय इंटरिम घालता कित्याक म्हाका 10 20 तारखेर म्हाका सेक्रेटरी सांगला 20 तारखेर तुका सगळे डॉक्युमेंट दिता म्हणून